तर आतां आमी आयज पेनियाल कोरया पळय देवाचे उतराचेर स्तोत्र 15 थिंगा अशें बरयलां, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून कोण निवास कोत्तलो आनी तुज्या पवित्र दोंगराचेर कोणाचें निवास करूं येता. जो स्वतान चलता आनी प्रमाणीकपणान तो चलता, काळजांतल्यान तो सत उलयता आनी आपले जिबेन तो बोगलांत घालिना आनी दुसऱ्यांचें तो वायट उलयना आनी शेजाऱ्यांचे त्यो खोबरो करिना आनी आपल्या शेजारी ताची निंदा तो आयकना आनी तुज्या नदरेन पळय जो कोण वायट आसा तो. आनी मुखार अशें बरयलां पळय जे सर्वेस्पराचे भेद उरता तांकां तो मान दिता. जो बासावणी दिल्या उपरांत बदलो ना कसलोय ताका नुकसाण जाल्यारूय, जो आपले पयशे जुराचेर दिना, प्रमाणीक मनशाक त्रास करपाक तो थिंगा रिश्वत घेयना. जो कोण ह्या भाशेचेन तो जियेता पळय तो कदींच आलचो दवरचो ना. स्वर्गार वयता पळय तसल्या लोकांक ह्या संवसारान जियेतना कसलें लक्षण तांचें दिसता म्हटल्यार पळयात, होशीर वाटूय आसा आनी रुंद वाटूय आसा. ह्या संवसारान जियेता पळय ती मनशां ती हे दोन वाटेन चलता. एक जाल्यार पळय ते होशीर वाटेन चलता आनी दुसरी म्हटल्यार त्या रुंद वाटेन चलता पळय ती मनशां. एक स्वर्गार वयता पळय तसलो तो पंगड आनी दुसरो इफेनाच्या उज्यान वयता पळय तसलो पंगड. जीं पयलीं आसात पळय तांच्या रोसनाराक पळय ताणें वळखला तसलो पंगड तो. दुसरे पळय आपल्याचे रोसनाराक वळखना पळय तसलो पंगड. हें सगळें गडबड कोत्ता पळय आनी मुखार वयता पळय तसलो पंगड. एकल्याची तारोण जाला पळय तसलो पंगड आनी दुसऱ्यांचे पळय खास लायता पळय तसलो पंगड. आयज म्हजो हो प्रस्न, तुमी खंयच्या पंगडाची? तुमी खंयच्या घरान वचपाची? सासणांक सैताना पासत पळय तो तयार केलो तो इफेन तितून तुमी वयता काय? वो सर्वेस्पराच्या भुरग्यां पासत जें तयार केल्लें आसा पळय तें सर्गींचें राज तितून तुमी वचपाची तयारी कोत्ता काय? केन्ना तरी एका दिसा खंयच्या तरी एका दिसा सर्वेस्पराच्या भुरग्यांक आपयतलो. सैतान पळय आपल्याची कोण आसा पळय तो तांकां आपयतलो. एकदां आपलो नातू आपल्या शापाय कडेन धांवून तो गेलो. ताणें अशें म्हणलें, शापाय शापाय, थिंगासर कितें तरी भिरांकूळ वाडटा. कितें जाता अशें विचारलें. ताणें म्हटलें शिमेत्रेन पेद्रू आनी ताचे बरोबर सैतान जीं कोण पळय ते शिमेत्रेन आसा तांचे दोन वांटे कोत्ता थिंगा पाय. जीं पळय मेलात पळय थिंगा शापाय तांकां आतां थिंगासर वांटात अशें थिंगा म्हटलें. शापायक तें कांय कळोंक ना. जीं आतां पळय मरण गेल्यान ती त्या शिमेत्रेन तांकां आतां वांटून दिता जाल्यार म्हणलें कितें, वय शापाय म्हाका जाल्यार हें सजमलें पळय. तो पेद्रू म्हणटा तो पळय सर्वेस्पराची जीं मनशां आसा ती म्हजीं मनशां, तें हांव सजमलो थंयसर. आनी तो सैतान जे पातकान मेला पळय ते म्हजे लोक म्हणून अशें तो थंयसर म्हणटा. त्या शिमेत्रेन पळय जे मेलेले लोक आसा पळय ते थिंगासर आतां वांटे कोत्ता. पाय तुका पळोवंक जाय जाल्यार तूं मातशें पळयचें. पायन म्हणलें ही काणी बरी इंट्रस्टींग जाता जाल्यार तो थिंगासर मागीर उठोन आपल्याच्या नातवाक सांगता तो थिंगा गेलो. त्या शिमेत्री कोणें थिंगासर ते पावतोस थिंगा पावतोस त्या नातवान म्हणलें, शापाय ल्हुवान तूं चल. पळय भितर पळय जे ते उलयता तें तूं बारकायेन आयक. कशें ते वांटे कोत्तात पळय तुका सुजमिकाय मेवतली. जेन्ना ते गेटी कडेन येयले, गेट बंद आसली. त्या गेटीचे भायर हो आतां शापाय आनी ताचो पळय तो नातू बारकायेन तें भितर पळय ते वांटे घालताले पळय तांची उतरां ते सारके आयकताले. तातूंतल्यान एक मनीस म्हणटा वो म्हाजो जावन आसा. जाल्यार दुसरें म्हणटा पळय तो म्हाजो. आनी तो दुसरो म्हणटा तो म्हाजो. आनी पयलो आसा तो म्हणटा पळय तो कोनशाक आसा पळय तो म्हाजो. आनी मागीर तो दुसरो म्हणटा पळय तो मुखार आसा पळय तो म्हाजो. हे भाशेन उलयतात. जाल्यार तो शापाय आपल्याच्या नातवाक म्हणटा, आरे आरे बाप रे, हो उलयता पळय ते सोच जाला हांगासर. भितर गेले जाल्यार थिंगासर असले वांटे जातात. जे कोणाचे आसा पळय त्या प्रमाणे ते वतात. वय पाय त्या वाटेन थिंगासर वांटे घालतात. तूं शांतीन राव, कांयच उलयनाकाय. जेन्ना ते बारकायेन आयकताले पळय थिंगासर थिंगा कितें खबर चलतालें जाणा, ते गेटीच्या भायर तो धाकटो आसा पळय तो म्हाजो. जाल्यार दुसरो म्हणटा पळय तो गेटी भायर तो व्हडलो आसा पळय तो म्हाजो. हें ते म्हणटा थिंगासर थिंगा दादाजी सारको भियोलो. अशें कित्याक ताणें तें म्हणलें तो व्हडलो आसा पळय तो म्हाजो.
तेणें म्हणलें पळय तो व्हडलो आसा तो म्हजो, हें आयकोतास थिंगा तो शापाय पळय तेजे काळी सारकें थांबलें. खरेंपणीन भितर कितें जातालें इश्टानो? पळय त्या शिमितरीचे भितर एक बोरांचें झाड आसलें आनी थिंगा दोग जाण बसोन तें बोरां एकठांय करी तें वेचून काडटा आसतना पळय तेणें एकामेकाक थिंगासो अशें उतर दिलें आनी ताणें कितें म्हणलें, तुका पळय जें वेचूंक जाय पळय तूं वीच आनी मागीर हांव दुसरें घेतलो. तूं कितें वेचून काडटा पळय तें तूं थिंगा घे आनी मागीर हांव वेचून काडटा पळय तें घेतलो हांव तें व्हरतलो. ह्या भाशेन तीं बोरां पळय तें वेचून काडटना थिंगासोर तें म्हाजें, हें तुजें. तें पळय कोनशाक आसा तें तुजें आनी हें कोनशाक आसा पळय तें म्हजें आनी त्या गेटी कोडे पळय तो ल्हान आसा पळय तो म्हजो आनी जें व्हडलें आसा पळय तें म्हजें तें दुसऱ्यान म्हणलें. हें तें आयकोन तो दादाजी थिंगाच मरोन गेलो. पळय हांव तुमकां हें कित्याक सांगता, एका दिसा तरी हें थिंगासोर अशें वांटें जातलेंच. हें विसरो नाकात. केन्ना तरी एका दिसा ह्या भाशेन वांटें जातलेंच. जी कोण जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रोगतान नितळ आसा पळय सोरेस्पर म्हणटलो हो म्हजो. जे जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान पळय नितळ जावंक ना पळय ते लोक तो म्हजो. हे भाशेन म्हणून एके वाटेन पळय थिंगा सैतान आसतलो आनी जेजू आसतलो. तें थारायल्लें आसा. कुशीन करपाचो तो दीस थारायल्लो आसा. तुमकां सोजमीकाय मेळची अशें हांव सांगतां. उतरां पोरमोळें तो आमी पळयत जाल्यार मातयेचें शुभ वर्तमान 25. वोट 32 थिंगा अशें बरयल्लें आसा. आनी सगळे जातींचो लोक पळय थिंगा ताजे मुखार एकवट्टे आसतले. आनी ज्या भाशेन एक गोवली पळय बोकड्यांक पळय शेळीं कडल्यान दोशी कोत्ता आनी त्याच भाशेन तो तांकां एकामेका कडल्यान कुशीन कोत्तलो. शेळ्यांक उज्या वाटेन आनी बोकड्यांक दुसऱ्या वाटेन. ते दोगांयकूय कुशीन केल्या. उज्या वाटेन शेळी दुसऱ्या वाटेन बोकड्यो तांकां कुशीन काडल्या. वय, अशें कुशीन काडपाचो दीस आसा. जे कोणें जेजू क्रिस्ताक पळय आपणाचो तारोणदार म्हणून मानून घेतला तांकां जेजू क्रिस्त कुशीन काडचो आसा. जीं पळय जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान ती नितळ जाल्या तसल्या लोकांक सर्वेस्पर तांकां कुशीन काडचो. हिंगा 2 भाशेंचे पंगड आसा. शेळयांचें एक पंगड आनी बोकड्यांचें पंगड. सैतानाचो पंगड, सर्वेस्पराचो पंगड. स्वर्गीच्या राजान वयता पळय तो एक ग्रूप, इफेनान वयता पळय तो वो आनी एक ग्रूप. आयज जोरी सर्वेस्पर तो तुज्या घराचेर तो नदर मारता, तुजे घराचेर ताजी नदर पडटा. मातशें विचार करात मातशें भावा भयणो, कितले लोकांनी अशें म्हणोंक येता, जोरी सर्वेस्पराचो पळय तो वेळ येतलो आनी आमकां आपयलें. अशें वेचून काडपाचो वेळ येयलो जाल्यार त्या दिसा पळय ते शेळयांक बोकड्या कडल्यान कुशीन काडप. आनी ते शेळयांक तो अशें म्हणटा पळय ते उज्यान आसा पळय ते शेळयांक म्हणटा, तुमकां पासत पळय जे आमी नियुक्त केल्लें आसा पळय ते म्हज्या राज्यान शासनाक तुमी येयात. शेळयांक तो अशें म्हणटा, ही म्हजी लोक. तुमी म्हज्या सांगाताक येतलीं. म्हणल्यार तुमच्या घरान शेळी आसात आनी बोकडे आसात. आतां प्रस्न म्हटल्यार शेळी कोण आनी बोकडे कोण? आमच्या घरान स्वर्गार वयता पळय ते लोक आसा आनी इफेनान वयता पळय ते लोक आसा. जाल्यार प्रस्न वो, कोण ती स्वर्गार वयतलीं कोण पळय ती इफेनान वयतलीं? पेद्रू म्हणटा वो आत्मो म्हजो आनी सैतान म्हणटा ना 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 वो आत्मो तो म्हजो. ह्या भाशेन म्हणटा. आनी जोरी त्या ल्हान भुरग्यान म्हणलां पळय तें सोट जालें जाल्यार आयज पळय जी ती तुज्या सांगाता जे तुज्या घरान रावता तीं, जोरी तांकां वेचून काडपाचो वेळ आयलो तरी तो दूत पळय सर्वेस्पर धाडटा तो तुज्या घरान पळोवन तो कोणाक अशें म्हणटलो, वो सर्वेस्पराचो. सर्वेस्पर वेचून काडटा तो म्हणटलो वो म्हजो, हें म्हजें. तुजे विशीं अशें म्हणोंक जातलें काय? मातशें चिंतून पळय. वो सैतान येवन थिंगासर अशें म्हणटलो, वो म्हजो. 20 वर्सां वो थिंगासर बेबदो कसो. 20 वर्सां वो हिंगा थिंगा येडोंक भोंवता. कितलीं वर्सां जालीं ती वेविचार करीत आसा. कितलीं वर्सां आपल्याक जाय ते भाशेन तें भोंवत आसा. कितल्या वर्सां पोरीं आपल्याची जबाबदारी तो सांडून तो भोंवता. वो म्हजो, हें म्हजें. अशें थिंगासर तुका पळोवन सैतान थिंगासर तो म्हणो येता, चोत्राय दवर.
आनी सगळे बोकड्यो आनी ते उद्यान आसा त्यो बोकड्यो तांकां लासूंक थंयसर कुशीन काडलेलीं आसात. पूण उजव्या वाटेन आसा पळय ती सगळी शेळी, ती सर्वेस्परा बरोबर जियोवच्याक तांकां वेचून काडल्या. तुमचे विशीं कितें थिंगा? जरी तर वेचून काडपाचो आयज वेळ जाल्यार तुमी खंयच्या ग्रुपान तुमी आसतलीं? एक पावटी तरी तुमच्या काळजार हात धरून तुमची तपासणी केल्यार ती बरी जातली. तपासणी करीत जाल्यार तें बरें जातलें. सर्वेस्पराचो देवास तांकां दाऊदान अशें म्हणलें, म्हज्या सर्वेस्परा, म्हजे विशीं तूं पळय, म्हजे भितर कितें तरी वायट कितें आसा जाल्यार तूं सांग. म्हज्या भितर तुका आवडना तसली कसलें वायट चाल आसा काय? अशें कितें आसा जाल्यार म्हजी तूं तपासणी कर, म्हाका तूं सोदून पळय. आयज आमी खरेंच हें मागणें करूंक जाय. सोमया, तुज्या राज्यान येयल्या उपरांत वो तुज्या राज्यान भितर वचपाक पळय कसलें तरी आडको आसा जाल्यार असलें कितें म्हजे भितर चुकी आनी अपवित्रपण आसा जाल्यार म्हजी तूं तपासणी कर, म्हाका तूं पळय. हडसन टेलर आनी हडसन टेलराचे बायलेन हे दोगांनी मेळोन चीन म्हणटा पळय त्या सुवातेर बरें काम केलें. हडसन टेलर पळय जेन्ना सर्वेस्पराची सेवा कोत्तालो, हडसन टेलराची पळय ती बायल आपल्याचे कामा वरवीं पळय ती सर्वेस्पराचो मोग थिंगासो दाखयताली. जेन्ना सर्वेस्पराची प्रचार करपाक ताच्या घोवाक आपयलो पळय तेन्ना ताजो घोव थिंगासो सर्वेस्पराची सेवा करी. क्रिस्ताचो पळय मोग दाखोवपाची पळय ताजी क्रिया आसली पळय तें सगळें आसलें. जे पळय गूण ते कोणें आसले पळय ते उजार करून ताणें सेवा केली. जेजूची पळय ताणें सेवा केली पळय ती कितली बरी खबर. दादल्यान करूंक जाय पळय ती सेवा ती दादल्यानूच करूंक जाय, बायल्यान करूंक जाय पळय ती सेवा बायलेनूच करूंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणें थिंगा सेवा जावची. जाल्यार आयज काल सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणें सेवा दिसान दीस म्हणल्यार थिंगासर फकत उणीच जायत आसा. ताचें कारण तुमी जाणा उतर तर वाजोवन उतर पळय ती सोजमीकाय घेवन उतराचे प्रमाणें जरी तर करीत, पूण ताजेर चलता पळय ते लोक आयज उणे जायत आसा. एकामेकाक पळोवन एकामेका कडेन सोर करून एकामेकाक हे भाशेन तर ते पळोवन ते सेवा करूंक येता पूण देवाचें उतर पळोवन येयनान. पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं तें उतर पळोवन ते उतराचेर नियाळ करून उतर म्हणटा पळय त्या प्रमाणें सेवा करपी लोक आयज उणे जायत आसा. त्या दिसा जायते लोक अशें म्हणटले, सर्वेस्परा तुज्या नांवान आमी व्हरती कामां तिका करूंक ना काय? तुज्या नांवान आमी व्हरती कामां करूंक ना काय? तुज्या नांवान आमी मेळवत्मे कामां करूंक ना काय? तुज्या नांवान आमी व्हडलें उचुण्याची कामां आमी करूंक ना काय? अशें जायते लोक थिंगा म्हणटले. हें सगळें आयकोन सर्वेस्पर अशें म्हणटलें, तुमी थिंगासर वायट करपी तुमी कोण पळय ती हांव वळखना, वसात. खोटे मनशांचे पळय ते अर्थ म्हणून तुमी जाणा ते सारके न्हू ते. मेळे ओतमे काडले थिंगासर, वचुन्याची ताणें कामां केलीं, अद्भुत ताणें कामां केलीं, हे सगळे कामां विशीं ते म्हणटात. आमी कोण काय तुमी नको काय अशें कितें म्हणटा तूं सर्वेस्परा? सोमया तुज्या नांवानूच आमी हें सगळें केलां. वय, सर्वेस्पराच्या नांवानूच जेन्ना आमी सर्वेस्पराचें नांव घेता त्याच सेवाच्या आदारान जायते आमी कोत्तांव ताज्या उतराचे विरुद्ध वचोन. आनी त्या पासो सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी जे खोटे मनीस, तुमी सोजमले काय? पळय जे ओशीर आसा पळय ते ओशीर मार्ग पळय तो सर्वेस्पराचो तो मार्ग. जो सर्वेस्पर तो सेवेक सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणें कोत्ता पळय तो त्या उशीर मार्गार चलता. जी पासून पळय ती सेवा पळय सर्वेस्पराच्या विरुद्ध आसा पळय ती खोटी जावन आसा पळय तो सर्वेस्पर म्हणटा. हें हांव तुमकां आतां थिंगा सांगता. आतां आमी बायबलाचेर पळया. आतां मातुवाच्या शुभ वर्तमानान 7 वोड 22 पळोवया. जरी तर तूं बारकायेन तूं वाजीत जाल्यार तूं सोजमीकाय मेवतली. त्या दिसा थोडे लोक अशें थिंगासर बरोवंक ना. त्या दिसा जायते लोक, हेंच बरयलां, जायते आसतले. त्या दिसा असले जायते आसतले. आयज असले जायते आसा जे उतर मांदून घेना, उतरा प्रमाणें तांची ती सेवा करिनान. जी सेवा ते कोत्तात पळय ते देवाच्या उतरा प्रमाणें जे येतात अशें ते म्हणटात ते जायते लोक आसात. जाल्यार पवित्र पुस्तकान कितें म्हणलां, त्या दिसा जायते लोक
म्हाका पळोवन सोमिया, ताकाच पळोवन ते म्हणटले सोमिया. ताजो अर्थ सोमी कोण ते जाणा. मागणें करूंक ती जाणान. उतर कितें तें जाणान. प्रचार करप, सेर्मांव दिवप तें जाणान. हें सगळें तें जाणान. त्या दिसा जायते थिंगासोर लोक आसतले सोमिया. म्हज्याच नांवान तुवें थिंगा अद्भुत कामां करूंक ना. वय, तुवें थिंगासोर ती कामां केल्या. बाकीत केलां आनी बाकीत ते कोत्तोले. तसले जायते आसा. तुज्या नांवान आमी थिंगासोर मेळे ओतम्यांक काडूं नाकाय. येस, ते काडटात आनी मुखार ते काडटलेय मेळे ओतम्यांक. कोणाच्या नांवान? तुज्या नांवान. जायते लोक बाकणार कोत्तले. जायते लोक जेजूच्या नांवानूच ते मेळे ओतमे भायर काडटले. येस, जेजूच्या नांवानूच. ते अद्भुत, ते व्हडते काम, ते महान काम ते करीत आसतले. तें आसतलें, तें कोत्तले, तोरी आसतलेच. पवित्र पुस्तकान अशें तें बरयल्लें आसा. त्या दिसा जायते लोक जेजूक ते म्हणटले सोमिया, तुज्या नांवान आमी बाकीत करूं नाकाय. तुज्या नांवान आमी मेळे ओतमे काडूंक नाकाय. तुज्या नांवान आमी अद्भुत कामां करूं नाकाय. वय, तांणी केल्यान. त्याच मनशांक पळोवन सर्वेस्पर अशें म्हणटा. तेन्ना सर्वेस्पर म्हणटलो, हांव जाल्यार तुमकां वळखोच ना. तुमी सगळीं खोटीं कर्तुपां करपी. तुमी सगळीं खोटीं कर्तुपां करपी. ताजो अर्थ तुमी जाणा. पळय, सारके रितीन पळय जें काम करूंक ना पळय तें सारके रितीन करिना. हें कितें ब्रदर? प्रचार करप म्हणल्यार पळय सारकें काम न्हय काय? अद्भुत काम करप म्हणल्यार हें बरें उतर न्हय काय? सैतानांक काडप म्हणल्यार हें बरें न्हय काय? वय, तें बरें. कोणाक हें दिल्लें आसा पळय ताणेंच तें करूंक जाय. जे कोणाक पळय सर्वेस्परांची सेवकाय दिल्या पळय ती सेवकाय त्याच मनशांनी करूंक जाय. जे कोणाक पळय जें आपोणें आसा, जे कोणाक पळय तो आत्मीक अभिशेक आसा तो, त्या प्रमाणें ताणें तें काम पुरें करचें. तो कितें करता पळय तें म्हाका करूंक जाय. तो पळय ती सेवा करता ती म्हाका करूंक जाय. तो पळय जी सेवा करता पळय तें म्हाका करूंक जाय. तें करता पळय तें म्हाका करूंक जाय. अशें म्हणून एकामेकाक पळय तो सेवा करीत जाल्यार तुमी थिंगासोर कांय करूंक पावची नात. वागाक पळोवन तूं पसून थिंगा वाग थिंगासोर जावचो नाय. तुजे भितर कांय बदल जावचो ना. दुसऱ्यांक तूं पळोवन तूं कितें करूंक सोदता तें करूंक पावचो नाय. हे खोटी कोण्णी करपी, तुमी कोण ते हांव नोको. तुमी म्हज्या मुखारल्यान कोसळून वसात. ही कसली दुर्दशा मातशें तुमी चिंतून पळयात. अद्भुत काम केल्या उपरांत बाकनारीत कोरल्या उपरांत मेळे ओतमे काडल्या उपरांत तोरी आसतना सर्वेस्पराच्या तुमी मुखारल्यान काडपाचें तें कितलें भिरांकूळ न्हय? तितून कितलें भिरांत आसा तुमी मातशें चिंतून पळयात. कसलें पातक केला? खोट्यो कोण्ण्यो. हे खोट्यो कोण्ण्यो म्हणटा तें कितें? स्वताचे उतराक तुमी बेपरवा केली. जिवें उतर, स्वतान बोल्लेलें पळय तें उतर. ह्या लोकांनी तांच्या मोना पोरमोणें आपल्या पासत उपयोग केलो. आपल्या पासत उपयोगाची कोशिश केली. त्याच सर्वेस्पराची सेवा, त्याच सर्वेस्पराचें आपोणें, त्याच सर्वेस्पराचें इच्छा आनी उद्देश म्हणून अशें म्हणून ते लोकांक थिंगासोर फटयल्या आनी शेवटाक थिंगासोर ते पावले. आतां सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान तांकां भायर काडटा. हातून तुमी तुमची तपासणी करात. म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणांनो, तुमची तपासणी करात. जोरी तुमी सेवेंत आसा, कसली तरी तुमी थिंगा सेवा कोत्ता, तुमी सारके रितीन ती मिनिस्ट्री कोत्तात ओ तुमी वायट रितीन ती मिनिस्ट्री कोत्ता. तुमचे उद्देश, तुमचे चिंतना, तुमचे ते विचार, हें जावन आसा देवाचें उतर, हें जावन आसा देवाची इच्छा आनी हें तुमी चिंतून फटवता जाल्यार तुमी मातशें सावधान रावात. तुमी तुमकांच फटयतात. हडसन टेलर सर्वेस्परान ताका नियुक्त केल्लो पळय सर्वेस्पराचो तो मिशनरी, तो अद्भुत सेवक आसलो. ताजी गोरकान ती पासून एक अद्भुत सेवा करपी. एके वाटेन हडसन टेलर सर्वेस्परान ताका दिला पळय ती सेवा आनी तें काम, शुभ वर्तमान प्रचार करून तो थिंगासोर मुखार वचत आसलो. जाल्यार दुसरे वाटेन ताजे बायलेक पळय सर्वेस्परान जी सेवा दिल्ली, संवसारान ती देवाचो मोग दाखयता. जी पळय दुयेंत आसा पळय तांकां पळय ती सेवा कोत्ताली आनी तांकां घरान हाडून एक जबाबदारी घोव आनी बायल जावन ती दोगांय थिंगासोर सेवा करी. ती तियेचे सारके बुजा बरोबर थिंगासोर ती उबी रावली. जरी तर तुमकां थिंगा सोमदी मेवली जाल्यार हडसन टेलराची लायफ बायोग्राफी आनी ताजो व्हिडिओ तुमी पळयात. खंयसरूय तुमकां तर ती सोमदी मेळ्ळी जाल्यार तुमी थिंगासर ती खरें पळयात.
हडसन टेलर आनी ताजे बायलान कितली व्हडली थिंगा सेविकाय केली. कसली सेवा? देवाच्या उतरा पोरमोणे ती सेवा. गोवाक सारको तेंको दिवन ती उबी रावली. आपल्या गोवाक एक बेसांव कशें ती थिंगासोर ती रावली. एक उत्तम थिंगासोर ती गोरकान जावन सर्वेस्पराची तेणें बरे भाशेन सेवा केली. तुमी तें पळोवंक येता. हडसन टेलर लायफ बायोग्राफी ते पळयात. हें सगळें सांगपाचें कारण तुमी जाणाव. एकदां तुमी तुमकांच पळयतले, तुमी तुमचें थिंगा सूद घेतले. कितें आसा सर्वेस्पराचें आनी म्हजे भितर कितें तरी शीम आसा काय? आनी हेंच पळय थिंगासोर दावीद म्हणटा स्तोत्राचें पुस्तक आखरीचें पळय ते 130:9. हे सर्वेस्परा अवेस्पर 23 आनी 24 पळयात. म्हजी तपासणी कोर आनी म्हजें काळजान कितें आसा तें पळय. म्हजी तपासणी कोर आनी म्हजी चिंतना तूं पळय. आनीक तूं पळय म्हजे भितर कसली वायट वस्तू आसा वो ना. आनी सासणाच्या मार्गान तूं म्हाका मुखार व्हर. आनी कसलें वायट आसा तुजे आनी म्हजे भितर कितें आसा जाल्यार ताची तपासणी कोर. तें तूं सांग म्हाका बापा. तुमी जाणात दावीद तेका कितें आवडलें आसलें पळय सर्वेस्परान ताजे भितर पळय कितें वायट तें ताका नाका आसलें. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणो, तुमकां आतां हांव विचारता, तुजे आनी सर्वेस्पराचे भितर कितें आडको आसा? अपवित्रपण कितें तरी आसा काय? कसल्यो चुकी थिंगासोर आसा काय? कसल्यो वायट संवयो आसा काय? जरी कितें आसा जाल्यार बेगीनूच काडल्यार तें बरें जातलें. अशें कित्याक पळय तूं स्वर्गार वयता पळय त्या लोकांच्या त्या पोरगोडान तुमी तसलीं मनशां. अशी रस्त्यार पळय चलता पळय तसले आमी लोक. आमकां सासणांक वेचून काडला पळय तसले आमी. आनी आमी ते पळय याज्ञीक जावन आसा. त्या पासो सर्वेस्परान तुजे भितर कसली आडको वचची ना. हडसन टेलरान आपले बायलेचो चड मोग केलो. हडसन टेलराचे बायलेन आपले घोवाचो पासून जायतोच मोग केलो. एक उत्तम घोव आनी बायल ताजे पळय ते सबूत आसली. हडसन टेलर आनी हडसन टेलराची बायल. एका दिसा अशें घडलें कितें हडसन टेलराची बायल सारकीच दुयेंत जाली. ती हांतरुणार पडली. जें कितें मागणें करूंक जाय पळय ताणें केलें. जीं वखदां दिवंक जाय पळय तीं दिलीं. शेवटाक गोमोन आयल्या पळय ती आतांनी उरची ना म्हूण. असल्या वेळाचेर हडसन टेलरान पळय आपल्याचे बायलेचो इतलो मोग केला पळय ताणें येवन बायलेचो हात आपल्याच्या हातान घेवन, हांव तुका एक प्रस्न करपाचो आसा. बरें, तूं विचार. सर्वेस्पर आनी तुजें मोदें कसली आडको आसा काय? खरेंच तुवें सर्वेस्परा कडेन वचोन सर्वेस्पराचे बरोबर रावचें तुवें आशा दवरता? अशें म्हणोन तुजे आनी सर्वेस्पराचे भितर कसली तरी आडको आसा काय? तें तूं सारकें करशी जाल्यार अशें ताका म्हणोन, कित्याक खरेंपणीन तेची बायल स्वर्गार वचोंक जाय त्या पासत. जरी कसली चूक वा कसलें पातक आसा जाल्यार ताच्या मोनान वा ताच्या काळजान आसा जाल्यार त्याच ते चिंतनान आतां मरपाचें आसा पळय ते बायलेक तो येवन म्हणटा, कसली आडको आसा काय? तिका विचारता. तो अशें विचारतना हडसन टेलराचे बायलेन अशें ताका एक बरो ताणें जबाब दिलो. ज्या दिसा सावन म्हजें थारोवन जालां पळय त्या दिसा सावन आयज पर्यंत म्हज्या आनी म्हज्या सर्वेस्परा भितर ते खूब पासून थंयसर मोदें येवंक ना. एक खूब पासून थिंगा मोदें येवंक ना. खूब कशें आसा तें तुमी जाणाव न्हू. तूं उंच पळयत जाल्यार थिंगासोर तें दिश्टी पडटा आनी मागीर पळयत जाल्यार तुका तें दिश्टी पडना थंयसर. मागीर सगळें थिंगासोर नितोळ जाता. एकाच क्षणाक थिंगासोर ते वेतात. हाजो अर्थ म्हणल्यार हडसन टेलराचे बायलेन अशें म्हटलें, एक सेकंडाक पासून एक मिनिटाक पासून म्हज्या आनी सर्वेस्पराचे भितर कांयच येवंक ना. हांवें म्हज्या आनी सर्वेस्पराच्या भितर थिंगासोर कांयच येवंक दिवंक ना. ही कितली बरी थिंगासोर गोवाय. सर्वेस्परा आनी म्हज्या भितर हांवें कांयच येवंक दिवंक ना. म्हजे भावा आनी म्हजे भयणानू, आयज तुजी गोवाय कितें? कितें तुजी गोवाय? आमचें मोदें सर्वेस्पराच्या आनी आमचें मोदें कितें ना कितें तरी थिंगासोर येता न्हय. सदांच कितें ना कितें पळय सर्वेस्पराचें आनी आमचें मोदें अपवित्र येता न्हय. पातकी पळय ती संवय आमचे भितर ते कितें तरी वायट करता न्हू. खरेंच म्हणल्यार आमच्या जिवितांत ती एक संवय जाल्ली आसा. हें सारकें न्हय. ह्या पासो सर्वेस्परान तुमकां खेरीत भाशेन थिंगासोर उलयला. तुज्या आनी म्हज्या भितर कसलेंच थिंगासोर मोदें येवचें न्हू.
सर्वेस्पर आमकां हेंच सांगूंक सोदता, तुमी चोत्रान आयकात. सोरी तुमी स्वर्गीच्या राज्यान वचपाचे आसात, तुमच्या भितर ह्या प्रकाराचे लक्षण तुमच्या भितर थंयसर हें दिसोंक जाय. व्हरत्या सर्वेस्परा म्हज्या बापा, सारके सुटावे करून तूं आमचे लागीं थिंगासर उलयलाय. स्वर्गार वसोंक जाय पळय त्या लोकां मदें कसलें लक्षण आसोंक जाय पळय तुवें आमकां सांगलाय. हे बापा, एके वाटेन आमची स्थिती कितें पळय, आमी स्वर्गार वयता पळय तसल्या पंगडान आसांव काय, वो इफायनान वयता पळय त्या लोकां सांगाता आसा त्या बोकड्यांच्या पंगडान आसांव काय, वो आमी शेळ्यांच्या पंगडान आसांव. आयज आमचे भितर बस हेच प्रश्न आमचे जाता. म्हज्या सोरेस्परा जितलो लोक पळय तुजे सांगाता पळय ते सारखे संबंद ना तो. जोरी सोंसणीकाय ना, जोरी शांती ना, तांच्या मनान समाधान ना. आपल्याक जाय ते भाशेन जेता पळय तूं तांकां तुजी भेट दी. तांचे तुजे सांगाता मेल जावपाचे तूं तांकां आदार कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हे मागणें कोत्तांव बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.